नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. अहमदाबाद एअर इंडियाचे विमान बोईंग क्रॅश. लंडन वताले. 230 प्रवासी आणि 12 क्रू मेंबर आशिल्ले. क्रॅश जातनाच विमानाचो स्फोट. अहमदाबाद विमानतळा लागसार एका मेडिकल कॉलेजीच्या हॉस्टेलाचेर कोसळ्ळें. 20 विद्यार्थी आशिल्ल्याचो अदमास. गुजराताचो आदलो मुख्यमंत्री रुपानी विमानात आशिल्लो. एकलो साल्वार. हीच फ्लायट लंडन सावन आयज गोंयांत येवपाची. अहमदाबाद एअर इंडियाचे विमान बोईंग 787 क्रॅश जालें. लंडन वतालें. 230 प्रवासी आणि 12 क्रू मेंबर आशिल्ले. क्रॅश जातकूच विमानाचो स्फोट. पुराय विमान लासून काबार. विमानतळा लागसार एक मेडिकल कॉलेजीच्या हॉस्टेलाचेर कोसळ्ळें. 30 विद्यार्थी खंय त्या हॉस्टेलांत आशिल्ले. 230 प्रवासींतले 169 भारतीय, 52 ब्रिटीश नागरीक, 7 पोर्चुगीज जाल्यार 1 कॅनेडियन नागरीक आशिल्लो. गुजराताचो आदलो मुख्यमंत्री रुपानी विमानात आशिल्लो. हेच फ्लायट खंय लंडना सावन फाल्यां गोंयांत येवपा आशिल्लें. मजगतीं ह्या घडणुके उपरांत घरमंत्री अमित शाह घडणूक थळार पावलो. मरणाचो आंकडो 250 मायज वसुये म्हूण भिरांत. मजगतीं ह्या घडणुके उपरांत मुख्यमंत्री सयत हेर फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायलां. एअर इंडियाचो सोशल मिडिया पोस्ट प्रोफायल ब्लॅक. मजगतीं अपघातात सोपिलांचे फॅमिलीक दरेकी 1 कोटीची लुकसाण भरपाई म्हूण टाटा ग्रुपाची घोशणा. पोया निकतीच आयिल्ली खबर. नमस्कार उकर. काल जो एक ट्रॅजेडिक इन्सिडंट जो अहमदाबादान जालो तो म्हटल्यार काल जे एक एअर इंडियाचे जे फ्लायट आहा ते क्रॅश जावन ऑलमोस्ट 250 कून मायज जे लोक आसा तांकां मरण आयलें आनी त्या खातीर आयज गव्हर्मेंटान एक दुखवटो म्हणून असो जाहीर केल्लो. मात आमी सध्या आतां आसा ते गोवा असेंब्लीच्या भायर. थंय आमी विज्युअल्सान पळोवंक शकता की जे जेन्ना दुखवटो जाहीर करता तेन्ना जो नॅशनल फ्लॅग आसता तो हाफ रायज केल्लो जाता. मात आमी जशें पळोवंक शकता हांगासर विज्युअल्सान की बाबा हो जो फ्लॅग आसा, नॅशनल फ्लॅग आसा तो सध्या फूल रायज केल्लो आसा. जेन्ना गव्हर्मेंट स्टेट वायज मौन डिक्लेअर करता म्हटल्यार एक दिसाचो दुखवटो जेन्ना डिक्लेअर करता तेन्ना खंय तरी हो जो दुखवटोचो सिंबलूच आहा तो म्हटल्यार नॅशनल फ्लॅग आसा तो हाफ रायज करपाचो. मात आमकां हांगासर गोंयची जी विधानसभा आसा, जशें हांव सध्या विधानसभा भायर आसा तरी आमकां थंयसर जो फ्लॅग आसा, नॅशनल फ्लॅग आहा तो हाफ फ्लाय केल्लो दिश्टी पडना. सो म्हाका कन्सर्न ऑथॉरिटीन ह्या गजालीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर परवडच्यान साहिल मांद्रेकर. मोपा विमानतळा वयल्या CLR कंपनी कडच्यान कर्मचाऱ्यांची सतावणूक जाता म्हूण कर्मचाऱ्यांचे विमानतळाच्या वाठारा भायर आंदोलन. अधिकारी खंय तांकां पिट्टात म्हूण कर्मचारी उलयले. काँग्रेसीचो आंदोलनाक तेंको. कितें म्हणटा काडले कशें कॉम्पिटन्सीचेर काडले. आमी हेज्या पयलीं कॉम्पिटन्सी मागली की तुमी ट्रान्सफर मारता. कॉम्पिटन्सीचेर तुमी काडा आनी दाखया. कॉम्पिटन्सी काडूंक ना तेंच्यांनी. कशें ट्रान्सफर केले ते तेंचो आतां मॅटर सेपरेट जालो तो ऑलरेडी. ते केसूय तेचेर झगडटात. सो आमी आतां आमकां भंय पडला कित्याक आमकां फाल्यां सकाळीं उलयता म्हणून जर काडले जाल्यार कोण येतलो विचारपाक. होच आमचो मॅटर आसलो. ताका लागून आमी तेंचे कडेन जॉब सेक्युरिटी मागली आतां. पूण जॉब सेक्युरिटी मागल्या उपरांत तेच म्हणटा की कंपनीच्या पॉलिसीन आसा तुमकां ट्रान्सफर आसा सो तुमकां ट्रान्सफर मारूं शकता आमी. जशें कंपनीक जर रिक्वायरमेंट पडली दुसऱ्या जाग्यार जाल्यार ट्रान्सफर आमी तुमकां दिवं शकता. आनी आमकां तेंच्यांनी हेज्या पयलीं कन्फर्मेशन लेटरूय दिल्ले. आमी जेन्ना हो इशू पयलीं काडलेलो दुसऱ्या आमच्या हेचेर आसतना तेन्ना की सांगलें की ह्या एअरपोर्टार जो पर्यंत कंपनी आसा तो पर्यंत तुमकां हांगा जॉब सेक्युर्ड आहा तुमचो आनी तुमी कंपनीन कन्फर्म आसा. हाय ऑथॉरिटी येयलेले. हाय ऑथॉरिटीन येवन ते पॉयंट क्लियर करता म्हणून सांगलेले. सो पॉयंट क्लियर करता म्हणून सांगलेले आमी ओके म्हटले. ते रिटर्नूय दिता. सगळे जी कितें डिटेल आहा पळय ती सगळी दिता म्हणून सांगलेली. बट ती तेंच्यांनी आतां जशें डे बाय डे वाडत गेले थंय तेंचे डिमांडूय वाडत गेले. सो हॅरेसमेंट करपा जाले. हॅरेसमेंट मीन्स सगळे हॅरेसमेंट वर्ड्स जेन्ना आमी उलयले तेन्ना विचारले जाल्यार ते म्हणटा हॅरेसमेंट आमी तुमची कितें केली. सो हॅरेसमेंट म्हणटा एकूच पॉयंट येना. सो कितें सगळें येता. कामार आमकां त्रास जातात. सॅलरी आमची येना एक टायम टू टायम. एक कामार आउट ऑफ स्कोपान काम करचें पडटा. 1.5 वर्सां जावन आतां परतून तो विशय आतां परतून तोच येयला. तेच क्वेश्चन आहात तेंचे, तेच मुद्दे आहात तेंचे आनी हाजेर तोडगो कांय येयना. 2-4 दीस पयलीं म्हाजे कडेन मेळ्ळेले ते थोडे येवन. आनी आश्चर्याची बाब म्हणजे जे भुरग्यांनी गेल्या फावटी लीड घेतलेली, गेल्या फावटी ह्या हॅरेसमेंटाक वाचा फोडपाचें काम केल्लें तेच आयज भुरग्यांक इरेग्युलरली म्हणूं येता. तांकां काडून दुसरे कंपनीन धाडटा म्हणून तांकां ट्रान्सफरा मॅसेजी आहा ते मोबायलाचेर धाडली थोड्यांक. फोंड्या सावन अपहरण केल्लो स्क्रॅपवालो संदीप चौधरी किडनॅपरांच्या तावडींतल्यान सुटलो.
ब्लॅक टिंटेड मोटारीन अपहरणाची खबर मेळटाच गोंय सावन पुलिसांची एक टीम बेंगलोर मेरेन पाविल्ली. संदीप सुट्टानाच ताणें आपले फॅमिलीक फोन करून आपले लोकेशन सांगलें. उपरांत बेंगलोर पाविल्ले पुलिसांचे टिमीन तांकां हाडलो. वाटभर किडनॅपरांनी खंय ताका बरोच बुडयला. संदीप चौधरी फोंड्यार रावपी वेवसायीक. ताका बुधवारा एका टिंटेड ग्लासाचे मोटारीत घालून किडनॅप केलो. किडनॅपाचो प्रकार CCTVत कॅप्चर जाल्लो. पुलिसांनी ताका ट्रॅक करपाक सुरवात केली आनी गाडी बेंगळुराचे दिशेन वता म्हूण कळटाच फोंड्या पुलिसांनी एक टीम तांच्या फाटल्यान गेली. बंगळुरात एके सुवातेर मोटार रावली तेन्ना संदीप चौधरी किडनॅपरांच्या तावडींतल्यान सुटलो. ताणें पयलीं आपल्या घरच्यांक फोन करून परिस्थिती आनी लोकेशन सांगलें. घरच्यांनी खंय पुलिसांक कळयलें. पयलींच बेंगळूर पाविल्ल्या फोंड्या पुलिसांनी संदीपाक आपले गाडयेंत घालून गोंयची वाट धरली. संदीपाक किडनॅपरांनी बरोच बडयल्ल्याचीं सुत्रां सांगतात. मजगतीं किडनॅपरांचो सोद चल्ला. मजगतीं चौधरीक गोंयांत हाडले उपरांत ताका मडगांवां पुलीस स्टेशनार व्हेला. थंय SP ताची चवकशी करता. किडनॅपराचो सोद चल्ला. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे प्रमाणे तेजे खंय तरी पयशाचे लफडे आशिल्ले. मनी खंय तरी ताणें पयशे घेतलेले आनी ते दिवंक ना जावं असो कितें तरी दुबाव येता म्हणून ताका उबारलेलो अशें म्हणून कळटा. आशिल्ले ते 4 जाण आशिल्ले आनी तांच्यांनी ताका तेच्या गाडयेन ढुकलून जी गाडी आहा तिका फेक नंबर प्लेट लावन गोंयची नंबर प्लेट लावन तेंच्यांनी गोंयची बॉर्डर क्रॉस केली आनी त्याच प्रमाणे गोंय बॉर्डर क्रॉस करतकूच तेंच्यांनी परत नंबर प्लेट चेंज केली. MH नंबर प्लेट लायली आनी तेंच्यांनी तशीच आपली गाडी बेंगलोर हांगासर व्हेल्ली आसा आनी ते बेंगलोर ते जेन्ना रावले तेन्नाच तो तेंच्या हातींतल्यान सुटलो. पण अशें म्हणपाक जाता की तेंच्या हातींतल्यान तो सुटलो काय तेणें खंय तरी तेंचे जे रायवलरी आसलेली ती खंय तरी तेंची सॉल्व जाली त्या उपरांत ताका सोडलो काय म्हणून हें सगळें इन्वेस्टिगेशन जाल्या नंतरूच कळटलें. आनी जशें इंट्रोड्युशन जाता तशें ह्या किडनॅपिंग फाटल्यान कितें हेतू आहा तोय बीन मुखार येतलो. स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. गोंयकारांक सवाय भितर घरां दिवपाची हावसिंग बोर्डाची तयारी. नवे स्किमी सकयल हावसिंग बोर्ड खंय प्रायव्हेट बिल्डरांक जमीन दितलो. ताका लागून प्रायव्हेट बिल्डरांचो डेव्हलपिंग कॉस्ट उणें जातलो. हावसिंग बोर्डाचे बांदकामाचो दर्जो वाडटलो म्हूण हावसिंग बोर्डाचो अध्यक्ष आमदार जीत सांगता. हावसिंग बोर्ड बोर्डाची नवी येवजण. ह्या येवजणे खाला हावसिंग बोर्ड लोकांक कमी रेटीन घरां उपलब्ध करून दितले म्हूण हावसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशनाच्या अध्यक्षान सांगलें. आतां खरी गरज आहा आमकां बरी घरां दिवपाची आनी कमी रेटीन सवाय. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान CM हावसिंग स्कीम ऑलरेडी अनावन्स केल्ली आहा. त्या प्रमाणे आमी इन्वेस्टर्स सोदतात जे आमचे लँड आसतली तेचेर ते डेवलप करून जॉयंट वेंचरान आमी तेंच्या वांगडा वयतले. आनी जर कोणाची लँड आहा मोर दॅन 50,000 आनी ती ऑर्चर्ड आहात NDZ आनी फील्ड न्हू क्लियर कट ऑर्चर्ड आहा जाल्यार आमी ती जॉयंट वेंचराक तेंचे कडल्यान आमी घेवपाक रेडी आहात. सो आमचे एडवर्टिजमेंट आहात ते बेगिनात भायर सरतले. जर इंटरेस्टेड कोणी जर लँडलॉर्ड आहात ते आमकां एप्रोच करूं शकतात. पूण प्रायव्हेट बिल्डरांक कितें फायदो हितून? प्रायव्हेट बिल्डर म्हणजे जॉयंट वेंचराक गेल्यार नॉर्मल जेन्ना प्रायव्हेट पार्टी कशी आपली प्रॉपर्टी लँड दिता आनी बिल्डर बांदतात त्या प्रमाणे आमी जे इन्वेस्टर्स आहात जे बिल्डर्स आहात तांकां लँड दिल्या उपरांत रेशो शेअरिंग आसतलें. सो तांकां तेंचो रेशो आनी आमकां आमचो रेशो मेळटलो जेणे करून आमकां बरी क्वॉलिटी मेळटली. हावसिंग बोर्डाच्या कंत्राटदारां मदीं आशिल्ल्या उणावाचेर प्रश्न केल्या उपरांत अध्यक्षाची जाप. तूं म्हणटाय तशें सारकें म्हणजे घेवपाक फुडें फाटी येतात आनी म्हणजे हें जाता म्हणजे तशें पेंडींग पडटात. सो ताका लागून हे न्यू सिस्टमान आमी वयतात जेणे करून सगळ्यांक बेनिफीट जातलो आनी बरें कन्स्ट्रक्शन बरें घर मेळटलें. ओके थँक्यू. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. कळंगुटे बर्थडे पार्टीक गेल्ले कडेन 2 अल्पवयीन चलयांचेर अत्याचार जाल्लो. हे केशींत अल्पवयीनाचे डॉक्युमेंट तपासनासतना ताका रूम दिल्ल्यान गेस्ट हावसाचो पात्रांव रजत चौधरी आनी मॅनेजर मनसूर पिराक कळंगूट पुलिसांनी अटक केल्या. गेस्ट हावस सील करून लायसन कॅन्सल करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या म्हूण पुलिसांची सुत्रां सांगतात. कळंगुटे बर्थडे पार्टी निमतान 3 अल्पवयीन चलयां कळंगुटे एका हॉटेलांत गेल्ली. दोगांचेर लैंगीक अत्याचार जालो म्हूण कागाळ. उपरांत पुलिसांनी अल्ताफ मुजावर आनी ओम नायकाक अटक केल्ली. हे कारवाये उपरांत पुलिसांनी हॉटेलवाल्याचेरय कारवाय केली.
अल्पवयीनाचे डॉक्युमेंट तपासनासतना आणि पालकांचे परवानगीशिवाय तांकां रूम दिल्ल्यान हॉटेलाचो पात्रांव रजत चौधरी आणि मॅनेजर मनसूर पिराक कलंगूट पुलिसांनी अटक केल्या. हॉटेल सील केला. पुलीस काय आता हॉटेलाचे लायसन रद्द करपाची प्रक्रिया करतात. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार. सावड्ड्या गुड्डे मळावयल्या समीर शेखाची बॉडी उत्तर प्रदेशात गाझियाबाद कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली. फाटले कांय दीस तो बेपत्ता आशिल्लो. मिसींग म्हूण कुडचडे पोलीस स्टेशनाक कागाळ केल्ली. आदी ताचें लोकेशन दिल्ली ट्रॅक जाल्लें. गाझियाबाद एका फ्लॅटांत बॉडी सापडली. दोगांक उखल्ल्यात. मुख्यमंत्र्याक 33 आमदारांचो तेंको आसतना निर्णय घेवंक सरकार भिता. सरकारांतलेच मंत्री करप्शनाचे आरोप करूंक लागल्यात. जीएमसींतल्या प्रकरणाचेर मुख्यमंत्र्यान फक्त दोळ्यांक उदक लावपाचें काम केलां. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकाराचो आरोप. कायदो आनी सुवेवस्था सामकी इबाडल्या, पाटकाराचो आरोप. फूल फियास्को जर आमी पळयत जाल्यार ते खुर्ची हाडून थंय ड्रामा, इट वॉज लुकींग लायक अ स्टेज मॅनेज्ड तियात्र. आणि आय थिंक द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हॅज फेल्ड द पीपल ऑफ गोवा, हॅज फेल्ड द डॉक्टर फ्रेटर्निटी. आता ह्या मुख्यमंत्र्याकडे ब्रूट मेजॉरिटी आसा, 33 आमदार आसा ताचे कडेन. बट दिस इज द मोस्ट युजलेस गव्हर्नमेंट वी हॅव एवर सीन, बिकॉज दे डोंट हॅव द करेज टू टेक डिसिजन्स. मुख्यमंत्र्याच्या एका मंत्र्यान आरोप केलो श्रमशक्ती भवनाच्या सकल थंय करप्शन, लोक बॅगो घेवन आपल्यो फायली पास करता. This chief minister doesn't have the guts to sack or to take action on the minister. And he says that I have formed a committee or I'll form a committee under the Secretary Health. The Secretary Health will do an inquiry of the health minister. He should have formed a committee of a retired High Court judge headed by maybe a member as chief minister, and also the leader of opposition should have been a member of that committee. म्हणजे हे फक्त दोळ्यांक उदक लावपाचें काम. मुख्यमंत्र्यान गोवा मेडिकल कॉलेजीन येवन ड्रामा केलो. बट वॉट अबाउट डॉक्टर शर्ली रिबेरो? म्हाका दिसता दीस चीफ मिनिस्टर हॅज मेड अ मॉकरी ऑफ दीस गव्हर्नन्स. दीस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ह्या मुद्द्याचेर तुवें डिसिजन घेवचें आशिल्लें. वी वूड हॅव मेड शुअर की तुजें गव्हर्नमेंट पडचें ना म्हणून दीस मुद्द्याचेर कॉम्प्रोमायज केलो इशू. दीस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ गोवा. लॉ अँड ऑर्डर इज अ कंप्लीट कोलॅप्स. सो चीफ मिनिस्टर शूड एक्सप्लेन की कलंगुटाक 2 गुंडा भितर येवन मंत्र्यांची नांवां सांगून मारता कशें गोंयकारांक. एक फोंडेचो बिझनेसमॅनाक घरांतल्यान उबारून व्हरून बँगलोर ताका धरतात. दीस इज नॉट लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स. ट्राफिकाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर फातोड्ड्या ट्राफीक सेलाचें उक्तावण जालें. मुख्यमंत्री सावंत आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय उक्तावणाक आशिल्ले. ह्या सेला वरवीं ट्राफीक नेमाचेर सक्ती येतली. अपघातूय उणे जातले. सप्तकभर रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्यो गाडयो बेकायदेशीर गॅरेजूय काडटले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. फातोड्डा ट्रॅफिक सेलाचें उक्तावण जालें. रस्त्या कुशीक जातले बेशिस्त पार्किंग आनी बेकायदेशीर गॅरेजींचेरूय एक्शन घेतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हांवें ट्राफीक सेलाच्या इनॉग्रेशनाच्या वयल्यान तांणी सिग्नलाचो इशू हाडलो. हांवें आतां जे ट्राफीक सिग्नल्स ऑल ओवर द गोवा ताजेरूच फायन दिवपाचें जे सिस्टम आसा, कॅमेरा सिस्टम, ही सगळी कडेन आमी एडॉप्ट करता. ह्यो लोकांच्यो वेटन पडून आशिल्ल्यो गाडयो ज्यो आतां आहा पळय, पणजेंतल्यो आमी 250 गाडयो काडल्यो. हांवें आतां एसपी ट्राफिकाक इन्स्ट्रक्शन दिलां ज्यो 4-4 दीस किंवा 8-8 दीस थोडे जाण तेच गाडी लायता मरे तितून धंदो करपाक लागता. ते ताका हांवें सांगलां सरळ ताका नोटीस दी. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 8 डेज पिरियड. ही गाडी हांगा उबी 8 दिसांनी जर तुवें व्हेली जाल्यार ती आमच्याच स्क्रॅपान वयतली. परत तुवें ती क्लेम करून रोड सायड गॅरेजीस सगळ्यो रोड सायड गॅरेजीसूय काडपाक सिटीनी रोड सायड आनी पार्किंग करता ते पार्किंग करपाकूय दिवचे ना. नाव जर ट्राफीक जालें जाल्या उपरांत सगळी कडेन म्हणजे मडगांव हो ट्राफीक जाल्लो आसा पळय, खूब मोठ्या प्रमाणात एरिया कॅटर करताना हो एरिया जाल्या उपरांत एडिशनल ट्राफीक फोर्स हांगा आयल्या उपरांत अशा पद्दतीचे जे रोड सायड पार्किंग करता काडपाक आमचे कडेन एडिशनल पुलीस फोर्स आतां हांगासर उरता. विजय म्हणटा येरादारी जाग्यार पडटली आनी बेशिस्त गाडयेकारांचेर नियंत्रण येतलें. Pedestrian deaths are reduced, traffic management happens, there is some traffic discipline. ही सेफ्टी लोकांची पळोवंक जाय. रस्ते वायडन केल्या त्या रस्त्यांचेर डिसिप्लीन आसपाक जाय. हें डिसिप्लीन पयलीं सुरवात करतना तालव पडटना थोड्या लोकांक वायट दिसतालें. बट यू हॅव टू बेर एंड वी हॅव टू सी टू इट. जे लोक मरतात हे गोंयकार मरतात, पेडेस्ट्रियन मरतात ते आमचे स्थानीक लोक मरतात. सो एक डिसिप्लीन आसचेंच पडटलें.
आनी डिसिप्लीन हाडपा खातीर हो स्टेप प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. श्रीस्थळ आयडीसीत फाटल्या 15 वर्सां सावन बंद पडिल्ल्या कंपनीच्या सोऱ्याचे टाकयेचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट 24 वरां भितर दिवचो म्हूण कंपनीक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे निर्देश. थळाव्यांच्या कागाळी उपरांत बोर्डाचे अधिकारी सुवातेर इन्स्पेक्शनाक हो जागो खंय एके दुसरे कंपनीक विकला. बुधवाराच ओनरशीप मेळ्ळ्या. श्रीस्थळ आयडीसींत 15 वर्सां बंद पडिल्ल्या कंपनीची सोऱ्याची टाकी कोसळपाचे स्थितींत. तातूंत आशिल्लें वेस्ट बरीच वर्सां कुसून स्ट्रॉंग जाला. ताचो स्फोट जावं येता टाकी बागावल्या म्हूण थळाव्यांचो हुस्को. उपरांत आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या अधिकाऱ्यान घडणूक थळार. कंपनीची सोऱ्याची टाकयेचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट 24 वरां भितर दिवचो म्हूण कंपनीक निर्देश. जी फॅक्टरी आनी जी एरिया जी जी पयलीं जाचे कडेन आशिल्ली आनी ताका मॉलिसीस काडपाचें डायरेक्शन दिल्लें आसा न्ही आनी ताणें मोर देन 50% जे आसा मॉलिसीस काडलेलो आसा आनी अशा स्थितीक ती ताणें दुसऱ्या एखाद्या मनशाक दिल्ली आसा. ती एरिया आनी हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरच आनी तोय मनीस आयिल्लो म्हणजे तो मनीस आतां आपण ताका लक्षांत घालें आनी ताका म्हणजे आयचे आज ताका आमी सांगला की म्हणजे एज मोठे डिजास्टर जावंक शकता त्यामुळे ताका 2 गजाली आमी सांगले आसा. एक गजाली जी मॉलिसीस आसा ती काडपा खातीर की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ताका तात्काळ परमिशन दिवचें आनी ताणें इमिडिएट काम सुरू करचें आनी त्याच बरोबर त्या जो ओनर जेणे आतां घेतले आसा न्ही ताणें तें एकंदर जे स्ट्रक्चर जें आसा न्ही ताजी स्टेबिलिटी चॅक करची. पयलीं ती पॅगवीन फॅक्टरी आसली ती मॅकडॉल फॅक्टरी आतां ती न्ही NTS म्हणटा त्या फॅक्टरीन ती घेतला डिस्टिलरीची. सो थंय कितें जालें ती टँक मातशी डेंजर पोजिशनाक आसा ताका इमिजिएटली न्ही आय कॉन्टेक्टेड पोल्युशन कंट्रोल देन IDC आनी तेचे ओनराक कॉन्टेक्ट केलो सो तो मॅनेजर म्हाका मेळ्ळो. सो तेमकां दोगांक आमी सगळ्यांनी मेळून टुडे एट 10:30 वी हॅव इन्स्पेक्टेड दॅट एंटायर सायट एंड ताका एक डायरेक्शन दिला की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द टँक इज मोर इम्पॉर्टंट. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट टँकाची स्टेबिलिटी सारकी आसा काय स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टंट. मागीर डिसिजन घेवची पडटली. सो विथीन 24 hours he has to give the submit a report. सो तो करतलो. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. नव्यो ड्राफ्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स रद्द करपाची मागणी घेवन टॅक्सीवाले आमदार संकल्प आमोणकार आनी दाजी साळकाराक मेळ्ळे. हे विशीं चर्चा करूंक कोस्टल बेल्टाच्या आमदारांची खंय मुख्यमंत्र्या कडेन बसका जातली. गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचो धंदो उरचो म्हूण दोगूय यत्न करतले म्हूण आमदारांचे टॅक्सीवाल्यांक उतर. टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन रद्द करच्यो म्हूण टॅक्सीकार आमदारांच्यो गाठीभेटी घेतात. टॅक्सीवाल्यांनी आमदार संकल्प आमोणकाराची भेट घेतली. कोस्टल बेल्टांतल्या आमदारांची खंय मुख्यमंत्र्या कडेन बसका जाली. हो एकूच बिझनस असो उरलेलो आसा तो गोंयकाराच्या हातीन आसा. सो तेजे वांगडा जे तेंची फॅमिली आसा तेंचे वांगडी आसा तांकां आयज ते टॅक्सी चलोवनूच ते आपले फूल फॅमिलीक पोसता. आयज जेन्ना येदो व्हडलो संकट तेंचेर येयलो आसा जाल्यार खंय तरी म्हाकाय दिसता आमी तेंचे बरोबर रावपाची गरज आसा. तेच प्रमाणे आमची एक 7 जाणांची आमदारांची एक मिटिंगूय कॉल आउट करपाक CMाक आमी सांगलेले आसा. स्पेशली कोस्टल बेल्टाचेर तांकां इफेक्ट जाता टॅक्सीकार आमदार जे आसा ती आनी मिटींग हे 2-3 दिसां भितर जातली आनी थंयसरूय आमी CMाचे फुडें जे आमचे प्रश्न जे तेंच्यांनी आमकां सांगलेले आसा ते आमी तेंचे मांडटले. ड्राफ्ट गायडलायन्स आसा त्यो सगळ्यो स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून आनी ह्यो आमकां नाका. हो जो प्लॅटफॉर्म आसा कमिशन बेज तो आमकां नाका म्हणून आयज आमी आमच्या गायडलायन्स आसा त्यो पयलीं स्क्रॅप जावपाच्यो आनी मागीर कितें आसा तें फुडलें उलोवपाक बसपाक आमी रेडी आहा. टॅक्सीकारांनी आमदार दाजी साळकाराची भेट घेतली. इशू तडीक लावंक यत्न करता म्हूण दाजीचे खंय उतर. तांच्यो कितें ग्रिवन्सीस आसा त्यो तांणी सगळ्यो मांडिल्ल्यो आसा आनी आमी बी ऑनरेबल CMाक सांगलां की गोंयकारांक खंय तरी आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा. तांचो धंदो सपोज आमी साल्वार करूंक शकतात जाल्यार ताचेर कितें तरी एक तोडगो काडचो म्हणून जाणे करून आमचे लोकूय आनी आमचे टॅक्सीकार भावूय बी दोगूय जाणांचे बिझनेस चलतलो आनी लोकांकूय ताचो त्रास जावचो ना. आज जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना तांचें म्हणणें आसा की दोगूय जाणांक फायदो जाता असो पळोवपाक जाय. म्हणजे गोंयचे पब्लिकेकूय टुरिस्टांकूय आनी आमच्याय पोटार येना असो एक सोल्युशन सरकारान काडचें. ऑल गोवा टॅक्सीकार ओपोज आसा आनी आमचो तो कॅब एडिटर आसा. तशेंच भाईन आमकां एक हें दिलां एक प्रॉमीस आनी एक हें दिलां आपूण उलयतलो CMा कडेन आनी कितें तितून सुटका काडटलो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मडगांवां डेंजर झोनांतली होली फॅमिली बिल्डींग सील करपाची कलेक्टराची ऑर्डर
सांजे मेरेन शॉपां सील. जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस मिडिया मुखार. बिल्डिंगेत रावतल्यांनी पालिकेची परवानगी घेवन रिपेर करचे. उपरांत स्टॅबिलिटी तपासून रावंक दितले म्हूण आमदार कामत सांगता. ऑक्युपंट्साची आमदारा कडेन बसका. डेंजर झोनात आशिल्ली मडगांवची हॉली फॅमिली हाऊस बिल्डिंग सीज. भितरले सामान काडटलो जाल्यार उपजिल्लोधिकाऱ्याची वर्द घेवन काडचे. सीज करपाची वर्द काडल्या उपरांत त्या बिल्डिंगेत रावप्यांनी जिल्लोधिकारी आनी आमदार दिगंबरा कडेन बसका घेतली. मिटिंगेक आमकां टायम दिलो टू स्टडी रीस्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग अँड रिपेअर कोण करतले? आमीच करतो. ओनर, लँडलॉर्ड आणि ऑक्युपंट. जिल्लोधिकारी म्हणटा बिल्डिंग रिपेर करून रावपाक फिट असल्यार ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवं येता. Yeah, so for Holy Family House, where some portion of the structure has fallen down 2 days back, we are removing every tenant from the premise as of now, and we are going to seal it. They are going to apply to municipality for permission to undertake the repair work. And once the repair work is done, and if we are able to produce a positive report, then we'll re-examine the mat. Some shops are already being sealed. आमदार दिगंबर कामत म्हणटा लोकांच्या सुरक्षेच्या नजरेन बिल्डिंग सीज केला. लोकांची सुरक्षा महत्वाची. As far as yesterday's day before yesterday's incident, that also she has said she can't take any compromise as far as safety of the people is concerned. So they have decided to seal the shops. And if anybody wants to remove certain things, they will take a permission from the deputy collector. They allow him to remove the shop, material and all. So she has been very cooperative as far as not disturbing their entire life cycle. Some people have got some onions, potatoes. So we said they can remove it. There is no problem. If required, they will open. The deputy collector will help them in the morning also tomorrow. But no compromise for the safety of the people, security of the people. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे आनी सावयो डायज. गोंयभर पावसाचो परत नेट. फुडले 4 दीस गोंयांत ऑरेंज अलर्ट. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. कर्नाटकाच्या कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळ शहरांत घोग्यांनी पावस. झाडां पेडां पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको. शाळा कॉलेजांक सुटी. गोंयांत आतां मेरेन 5.5 इंच पावस. गोंयभर उटंगार फुडले 4 दीस गोंयांत ऑरेंज अलर्ट म्हूण गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. मजगती कर्नाटकाच्या कारवार, अंकोला, कुमठा, होन्नावर, भटकळ शहरांत घोग्यांनी पावस. झाडां पेडां पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको. कारवार, अंकोला वाठारांतल्या शाळा कॉलेजांक सुटी. हवामान विभागान दिल्ल्या इशाऱ्यानुसार कारवार जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात तसेच कर्नाटक किनारपट्टीचेर रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू आसा. तेका लागून जनजीवन आसा ते पूर्णपणे विस्कळीत झाले आसात. कारवार जिल्ह्याच्या किनारपट्टीचेर येवपी कारवार, अंकोला, कुमुटा, वन्नावर, भटकळ या शहरात सर्वत्र आमकां पाणी दिसून येतात. अनेक ठिकाणी रस्ते आसात ते पाण्याखाली गेल्ले आसात. अनेक घराचेर तसेच रस्त्याचेर आमकां झाडां पडिल्ली दिसून येतात. तेका लागून वाहतुकी ठप्प जाल्ली आसात. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार ह्या पावसाक लागून कारवार जिल्हा प्रशासनान ज्यो कारवारच्या किनारपट्टी भागातल्यो ज्यो शाळा, कॉलेज आनी आंगणवाडी आसात तांकां आयज सुट्टी दिल्ली आसात. दुसरे कडेन कारवार बंदराचेर ज्यो पारंपारीक मच्छीमारांनी आपल्यो बोटी नांगरून ठेविल्ल्यो त्यो बोटी पाण्यातल्यान व्हांवन गेल्याची माहिती आमकां उपलब्ध जाल्ली आसात. हो जो मुसळधार पाऊस आसा तो 14 जून पर्यंत सुरू जातलो. तेका लागून या 14 जून पर्यंत ह्या किनारी भागातल्या लोकांनी सतर्क रावचो असो इशारोही जिल्हा प्रशासनान दिल्लो आसा. प्रोडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. मेर्शे बांबोळे एक्सप्रेस हायवेचेर रस्त्याक मदीं क्रॅक पडला. ह्या रस्त्यार येरादारी करप्यांनी जतनाय घेतली ना जाल्यार अपघात जावपा सारकी परिस्थिती. 2 व्हिलरांनी प्रवास करपाक धोको. रस्तो सद्याक तात्पुरतो पॅचअप केला. रस्त्याच्या क्वॉलिटीचेर प्रश्नचिन्ह. नमस्कार योकर. आम्ही सध्या मेर्शे टू बांबोळे ह्या हायवेचेर आसा आनी ह्या हायवेचेर येवपाचें कारण एकूच म्हटल्यार गेले 5 ते 6 वर्सां जाली ह्यो हायवे रोड वायडनींग केल्लो आनी ह्या रस्त्याचे आतां जर सद्या कंडिशन जर पळयत जाल्यार ह्या रस्त्याक खंय ना खंय तरी मदीं क्रॅक पडटा. ही क्रॅक पडपाची गजाल आहा ती नवी गजाल काय न्हू. फाटल्या वर्सा सुद्दां अशेंच क्रॅक पडलेले ते सुद्दां रिपेर केल्लेले आनी आतां
ह्या वर्सा सुद्दां परत अशें क्रॅक येयल्या आनी आतां जस्ट आमी हांगासर पावच्या पयलींच आमच्या ज्या फाटल्यान जशी पळोवंक शकताली तुमी एक जी गाडी आसली ती हांगासर रिपेर करून सुद्दां गेल्लेली आसा मात ही जी कामां जर पळयत जाल्यार सामकी सब स्टँडर्ड कामां कशी दिसता खंय तरी PWD किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटीन ह्या गजालीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशेंच हे क्रॅक आहा ते GMCचो फ्लायओव्हर आहा त्या फ्लायओव्हराचेर सुद्दां जाल्लेले आनी त्या क्रॅकाक लागून एक मोठो फोंडकूल तयार जाता सद्या जस्ट नाव आनी तोच जर फोंडकूल जर व्हडलो जायत कित्याक हायवे आशिल्ल्या कारणान खुबश्यो गाडयो फास्ट वयता आनी त्या हायवेन कोणाचेर अपघात जावं शकता फोंडकुलान कोणू पडोन ताका कितें जावं शकता सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन ह्या गजालीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा प्रुडंटा खातीर बांबोळेच्यान चेतन गांवस वांगडा हांव साहिल मांद्रेकर बुलेटिन इतल्या सोंपता हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार कीप वॉचिंग प्रुडंट नमस्कार.